जो आमच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणेय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव चियेता, तोय देवा थंय चियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच खारान. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग भेन धांवडायता. भेन शिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचे उतार हे. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटना शिसांक बेगीनच मचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाडण जाताच तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडूंक जाताना मचवो मोदें दर्यांत पावुरलो. तो एकलो मात्र थडीर आसलो. वारें विरोध वळतले जाल्ल्यान आपणाचे शीस वोले काडन मचवो वचूंक कश्टाताले तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोन तो तांचे सरशी आयलो. तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोन वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो तें पळोवन तें कांय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी भोप मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या मचव्यार सरतच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकय चड विस्मीत जाले. कित्याक उंड्याच्या आसाऱ्या विशांत आनीकय तांकां समजूंक नातलें. तांचें काळीज तितलें धाड्डें जाल्लें. देवाचे उतार हे.